कासावली आणि आरोशी गावांक कनेक्ट करपी रोड ओव्हरब्रिजाचे कोफू जावंक अजून सुटना। ओव्हरब्रिजाक लोकांची घरां वतात म्हण ब्रिजाच्या प्लानाचेर वाद। उपजिल्लो अधिकारी, रेल्वे अधिकारी, थळावे आणि आमदारांची बसका जाली। बसकेत कांयच थारिल्लें ना। कुठ्ठाळची आमदार अलिना म्हणटा रेल्वेवाल्यांनी प्लॅन बदललो, तिका नवो प्लॅन मानवलो ना। There is a very definite official plan. Now, suddenly a new plan has emerged after Lake Matani is gone, with very hand-drawn line is shown as the route for the bridge. Matani was not an engineer, but he was a very wise man and not a fool to think that the plan can be done with a hand-drawn line. You understand? He went by the official plan, and he is not there. But now in his absence, many things are being said, and therefore, I want to say very categorically that the official plan was done when Matani was there. Double line, definitely I am not for it. I will be objecting it all the time, very forcefully, because the houses that are there will be destroyed all along the route. For this purpose, along with the railway, Southwestern Railway officials, we had a site inspection. They demarcated the land, and it was seen by them that during demarcation that the landmark comes well within the compound, on the doorsteps, on the veranda, and yet the railway authorities say that no building or no house is touched. You may not touch the house, but the vibrations that will be caused will definitely bring the house down on its own, and we will not allow it. And these are the houses of the owners who gave their land the first time around. लोक म्हणटा ओव्हरब्रिज जाय मात घरांक हात लायन आसतना। हुबलीसून जुने इंजिनियर जाले आणि आज मॅडम ती कित उलयता लायन मोठी उलयता ती आम बरयल ना, ती आमचे गाता आम केलें न्हू, आम कांय केलें ना। तो जुने इंजिनियर हुबलीसून पळय येयलो ते जुने इंजिनियरान केला। आता जे आयज प्रोटेस्ट केला परत मीटिंग जातली पळय तेन्ना कितें उलोवपाक सोदता त्याला आमगे इंजिनियर आर्किटेक्ट आणि आमगे आजोगा ऑल्सो इज इम्पॉर्टंट कित्याक हाल कित्यान तर आम तर एग्री जायना आनी ती तर आमकां एग्री ना जाल्यार आमकां कोर्टान वचचें पडटलें। आमगे आजोगा सांगतलो आमकां खंय वचपाक जाय तें, आनी प्रोजेक्ट डिलेट जातलो आनी कांय ना। आमकां नाका डिले जालेलो तो प्लॅनो दिवपाक एक वर्स माहीत जालें। आज सांगता और म्हणटा। That means you people are ready to go for court, go to court. Yes, very much. निमणे मेरेन बसकेन कांयच थारलें ना। आता 27 मार्चाक जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरला। They have what they are of the way is like they should know physically what is the land that is going for the project and all. So that we have kept an inspection again on 22nd. That is what is the outcome of the meeting. It was a very productive meeting. We can't say that it is unsuccessful. Any specific objections raised? Specific objections as such, not much. People are, even they have vowed for it that they are not objecting for the project. They are all for the project, provided it is done in right perspective without causing much of a harm to any of the village. That is what is their concern. प्रुडंटा खातीर दिशान परब। दाबोळे एअरपोर्टाक तेकून आशिल्ली झोपडपट्टी बेगोबेग खाली करची म्हण तांचे लोक मागतात। विमानाक लँड जातना काही त्रास जावं येता, थंय तांच्या कोयराक लागून बर्ड हिट्सूय जावं येतात। त्याच प्रमाण हाय रायज बिल्डिंगाक पीडीएन मान्यताय दिवंक जायना म्हण दाबोळेचो लोक मागता। जे हा ते आतां फाटल्या दिसांनी आयकलेलें कितें क्लियर जालें, पूण आतां पळोवपाक गेले जाल्यार हे सेंटीज आतां परतून थिंगा डेव्हलप जाला। हेजेर आमची पंचायत कांय एक्शन घेयना म्हणून हें म्हाका दिसता। आमचो जो एअरपोर्ट आहा तो लँडिंग झोन त्या सायडीन आहा। हे सेंटीज येवन एक फालीं सकाळीं आमचे रशियन फ्लायट जावं इंडियन फ्लायट जे देंवता, जे फॉरेन टुरिस्ट येता, तांकां हे कितले टेररिस्ट एक्ट जावं शकता, कोणीय थिंग येवन लिपोवंक शकता, कोणेय एक फ्लायट जावं शूट करून तो देंवपाक शकता। प्लेन लँडिंग जाता तो प्लेसीचेर तर हे भाशेन व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींग बांदल्यो। फाल्यां सडनली एक फाटल्या दिसा एक प्लेन ऑलरेडी पडलेलो थंय सी एरियेर कितें तरी कंपाऊंड तुटून भायर येवन एक्सिडेंट जाल्लो आनी थंय पायलट मेल्लो एक पाटी। सो आतां ते भाशेन जायले जाल्यार तें आख्खें सोमतें काबार जातलें आनी खूब लोक मरून वयतलो। दाबोळे आख्खें सगळें मॅच जातलें कित्याक ती बिल्डींग बांदपाची पयलीं सुद्दां पीडीएन म्हाका दिसता स्टॉप करपाचें।
मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी अरविंद खुटकारान थंय वचून इन्स्पेक्शन केलें. It's only during night hours we understand that they are coming over because their luggage and all everything is taken. They were removed from this place. They were asked to go to a safer place. As of now, there is no threat at all. Bird hit cases would be one of the concern. That is because of the garbage accumulated. Last time we had even instructed panchayats to keep this place clean, remove the garbage whatever was left out. But anything. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. वाळपयची मेन उदकाची पायपलायन फुटून 15 दीस जाली. लोकांक एका वटेन उदक मेळना आनी वाळपय उदकाची वाट. वाळपय PWDचें ऑफिस थंयच्यान 100 मिटरांचेर, मात पायपलायन फुटल्या ती कोणाकूच दिसना. मिडिया PWDच्या जेईक मेळ्ळे तेन्ना तो जागो जालो. पत्रकारांनी असले इशू मुखार हाडचे म्हूण जेई सांगता. इंजिनियर ऑलरेडी हे केला न्ही, काल येवन हांव इकडे उलयलां. कितें ती मेन लायन आसा ना, त्यामुळे इन्फॉर्म करून तशें घेवची पडटा. सडनली घेवपाक मेळना, बाकीचे फंक्शन बी आसा ते पळोवचे पडटा. ओके कशें आसा ऑलरेडी आमी ते काम घेवपाक. पण जवळजवळ 15-20 दीस जाले सर. हे लिकेजीस सर, तुमच्या पायपलायन लिकेजीस सर खूब कडेन आसात. आमकां उदक वेस्ट जालें नाका. आमकां जाता तितके लोकांक खंय बरी सर्वीस दिवपाची आनी तुमच्या कडसून कॉपरेशन येवपाक जाय. तुमी आमकां सांगपाक जाय कितें कमी पडटा. हांवें आमी कमी पडटा आसतात, पण आमी आमच्या फूड जाय जाता आमी हे करतात. ओके. आनी परत आमकां स्पेअर पार्ट अवेलेबल आसपाक जाय. तशें पळोवन आमकां करचें पडटा. घेवया एक ब्रेक.